गुड इवनिंग आणि येवकार. आयज ही ओपन मीट चलता सद्याक स्टोन ब्रिज फॅमिली 5 बोन्स चर्च हाच्या हॉलान. सो जायतो लोक येता आणि आमच्या MLA बाब गिरीश बोरकाराक मेळता, आपले व्ह्यूज, आपले विचार आणि इश्यूज ताजे लागीं उलयता आणि तो एकदम बरे भाशेन तांच्या लागीं भासाभास करता. आणि पळयात कितलो लोक आयला, तो ते भायर आनी कितलोय लोक आयला आणि ताज्या लागीं उलोवन गेला. आणि फकत एक आमकां बरी हुशारकाय करता आमच्या MLA आमच्या मदें हांगा आमी ताच्या आस्पावान. आणि ताका आमी बरी स्वागत देव बरें करूं म्हणटा. फूल फ्लेज तो आमच्या लागीं आज दीस भर आसा आनी कितलेच दीस जाले तो बिजी आनी ऑक्युपाय आसा. सो मागता ताच्या लागीं आमच्या ह्या प्रेक्षकांक हिंगा 2 उतरां सांगून. आयज खुशाल गजाल म्हटल्यार आमी फॅमिली ह्या शहरान आसा आनी फॅमिली आमी ओपन मीट म्हटल्यार लोकांक मेळपाक लागून आयज इंटरेक्शन करपाक लागून हें सेशन दवरिल्लें. आयज तुमी पळयता आसतले आमचे गोंयकार जे सदांच फॅमिलीच्या जो शहरान आसा, जो तेंच्या इन एंड अराउंड फॅमिली आसा, हे मुद्दम म्हाका मेळपाक आयले आनी इंटरेक्शन जावं तेंचे इश्यू कितें आसा, गोंयांत कितें जावपाक जाय, गोंयांत कितें घडपाक जाय हें सांगपाक लागले. एक उमेद दिसता कित्याक आयज वर्किंग डे आसा तरी पूण आपणाचो टायम आनी वेळ काडून स्पेशली थोड्या लीव मारून येयल्ले आसा, थोडे ऑफ घेवन येयल्ले आसा, आपणाचें एडजस्टमेंट करून येयल्ले आसा, ते पळोवन खूब उमेद दिसता. कित्याक गोंयकार हे एक नातें जें आमी पळयता की परदेसांत वचून गोंयांत आसात पण परदेसांत आतां जेन्ना आमी गोंयकारांचें नातें घट करता अशें तरी म्हाका दिसता. आनी कितलेशे जाणांनी म्हटल्यार जे बारीक बारीक गजाली गोंयांत घडटा आनी त्यो कश्यो आमी टॅकल करपाक जाय ते आमकां सांगलें. आमी पळयता की CRZ वायलेशन लँड यूज चेंज गोंयांत कशें काबार जाता हें तेंच्यान सांगलें. जेन्ना गोंयांत ते येता, गोंयकार आमच्या गोंयांत जेन्ना येता तेन्ना ते कशे तरेन आमी गोंयकारांक कशें सपोर्ट करता, कशें हेल्प करता, जावं कितें करपाक शकता त्या रितीन ते करता. खुबशे कारणाक लागून गोंय सोडून आमच्या गोंयकारांक हांगा येवचें पडलें, आपणाचें पोट भरपाक लागून, आपणाची फॅमिली पोसपाक लागून. आनी तेका लागून आयज ह्या परदेसांत जावं आमच्या UK कितलेशे गोंयकार आसा. आनी खरेंच हांव सगळे आमच्या गोंयकारांक जे जे ह्या मिटाक येयले, जे जे ह्या फॅमिलीचे जेन्ना आमी एकवट दाखयलो आनी एकठांयपणान आमी हो जो सेशन चलयलो त्या सेशनाक येयले तेंकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक उमेद दिसता की सगळे हांव खूब जाणांक आतां मेळत आसता, फॅमिली जावं आमी लंडन सेंट्रल आसूं जावं आमचे बाकीचे इन एंड अराउंड फेरो आसूं, हेच आसूं, पळय आमकां जाता त्या प्रमाणे आमी वचून मेळटा, भेट दिता. सो सगळ्यांचो वेलकम हो दिसता. आपणाचो टायम, मोलादीक टायम काडून जावं कितें आसूं तेका एक उमेद दिसता की आमचो आमदार येयल्लो आसा आनी आमच्या आमदाराक कशें आमी वेलकम करूं शकता, कशें आमी आमचो मुद्दे मांडपाक शकता हे ते सांगतात. आनी एक आयडियाज म्हटल्यार जर गोंयांत आयज सकाळची आमी जो डेपो आसा, बस डेपो आसा, त्या डेपोक विजीट केली आनी त्या डेपोचे सगळें जाणून घेतलें कशें कितें चलता तें आनी कश्यो एडवान्स वेन हांगासरले बस सिस्टम ऑपरेशनल जाता. मेट्रो लायन म्हणून जो कंपनी आसा तेंच्या अंडर ते बस लायन कशी ऑपरेट जाता हें आमी पळयलें. तशेंच हांगासरले टेम्पल आमी विजीट केले, आमी चर्च आयज विजीट केली. सगळे कडेन वचून आमकां कळोन येता की कशे हांगासरले सिस्टम्स आसा. आमी पळयता ट्रॅफिक मॉनिटरींग सिस्टम कसो टॅक्नॉलॉजी जाल्ल्या, रेल्वेचो आमचो रेल्वे डेपोचोय फुडें आमचो लायन अप आसा. सो हे सगळे आमी सिस्टम हांगासर जाणून घेवपाचो ट्राय करता. पण खरेंच आमचे गोंयकार खुबशे हितून म्हटल्यार बरे एडवान्स हितून पावल्ले आसा, बरे बरे पोर्टफोलिओ तेंच्यांनी घेतलेले आसा आनी काम करता. ते पळोवन आनीक उमेद येता. कितलींशीं वर्सां त्या त्या लेवलाचेर पावन आयज वयर सरलेले आसा. तेंचे आयज गोंयकारांचे भुरगे बरे बरे शिक्षण घेवन ते बरे शिक्षणीक क्षेत्रांनी वयर सरलेले आसा. आनी तेय पळोवन एक उमेद घडटा की आयज आमचे गोंयकार फुडें पावता. आनी एक तांकां प्लॅटफॉर्म जाय. गोंयांनी खूब जाण म्हाका सांगताले आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्यार आमी परत गोंयांत येवपाक रेडी आसा म्हणून. सो ही उमेद जी आसा ती गोंयकार दाखयता. सो हे सगळे इनपुट्स आनी हे सगळे सजेशन्स आमच्या गोंयकारांचे आमच्या ह्या फॅमिली सेशनाचे आमी घेवन गोंयांत वयतले आनी गोंयकारांचो कसो
आमी फुडें व्हरपाक शकता आनी हे प्लॅटफॉर्म कशें दिवपाक शकता गोंयांत ते तेजेर आमी भासाभास करतले. परत आमचो कश्यो पॉलिसी स्ट्रक्चर्स आमी हाडपाक शकता हेजेर आमी उलोवंक शकतले. परत एकदां आमच्या एंटायर फॅमिली टीम जेंच्यांनी खुबसो हे घडोवपाक खूब हातभार लायलो तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक कंटिन्युअसली ते म्हाज्या वांगडा आसा जावं कितें आसना ते प्लॅन करता. तश्योच बाकीच्यो सगळ्यो आमच्यो टिम्स ज्यो ज्यो लोकेशनार आमी वयतले त्या आयज फाल्यां आमचो कोंकणी म्युजिकल शो आसा द लोन मिजाचे गोंयकार हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा. सो तेंय ऑर्गनायज करून जावं म्युजिशियन सगळे येतले आमचे जे कातार म्हणटी सगळे येतले स्पेसिफिकली मिन्स ते आपूण जावन उमेदीन वॉलंटरीली आपूण ही कातरां म्हणटा. सो थंय म्हाका आपयल्लो आसा. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की फाल्यां तुमी म्युजिकल शोआर पावतना तुमी येवचे आनी एक उर्बा आमच्या कोंकणी मोग्यांची वाडोवची. कोंकणी जी आसा ती आमी फुडें व्हरपाक वाडोवपाची. परत एकदां देव बरें करून फुडें आमचो 1 तारखेक हांगा सावथ हॉलूय म्युजिकल शो आसा कोंकणी म्युजिकल शो. थंय सावथ हॉलच्या लोकांकूय मागता की थंय आनी इन अरावंड कोण सावथ हॉल आसा तेंच्यांनी थंय येवचे जे करून जे कोंकणी आमचे मोगी आसा तेंची एक उर्बा वाडटली आनी आमी एकवट आनी एकचारान रावतले. सो सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक आनी तुमी आपणाचो मोलादीक टायम दिलो आनी म्हाका मेळपाक मुद्दम हांगा येयले देव बरें करून म्हणटा. आनी अशेंच आमी हांगा गोंयचो मोग जो काळजान आमी दवरिल्लो आसा हो फुडें व्हरया आनी फुडल्या पिळगेक एक बरें गोंय आमी दाखोवया. देव बरें करून सगळ्यांक. लेट्स रेवोल्युशन सगळ्यांक आमच्या लोकांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां म्हाका गुरेश बाबाक चड करून तुमी बऱ्यांतलो बरो येवकार दिलो. सगळे कडेन तुमी ताका व्हरोन हाडलो आनी बरे भाशेन तो एन्जॉय जालो. हाका लागून तुमचे आमी चड उपकारी. तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. पयल्या बद्दल हांव उमेदीर आमचो गोंय आसा सर MLA विरेश बोरकार सर तुमचे पडटा. ताका लागून आमी सगळे फॅमिली कार्यक्रम जमा जाल्ले आयज बरे भाशेन. हे फुडें आमी फूल सपोर्ट दिवचो आजी आनी आमी ताका फुडली सिटां आमी निवडून धाडची पळय मागया. आनी फाल्यां म्युजिकल शो आहा 4:30 फॅमिली सगळ्यांनी येवचें मागता बरे भाशेन. देव बरें करूं.